GPSC, this is not a Union Public Service Commission. To consider about this selection of a candidate from state level, this national level. एक GPSC जे आसा गोवा पब्लिक सर्विस कमिशन हे गोयचे स्वतंत्र अशा पद्धतीचे कमिशन आसल्या कारणान हे पोस्ट सिलेक्ट करत आसतना थंय गोंयकारांसाठी म्हणून गोंयकार जे आमचे यंग टॅलंट आसा बरे एज्युकेटेड हायली स्किल जे आसा ट्रेन जे मेन पावर जे आसा पळय तांकां गोवन सिव्हिल सर्विसीन समज जर तांकां जर चान्स पडलो एडमिनिस्ट्रेशन जर बरे उच्च पदाचेर जर चान्स पडलो जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंचे जे नॉर्म्स आसा पळय ते नॉर्म्स तेंच्यांनी कांयशे शिथील करपाक जाय. शिथील करचे पयलीं आनी एक गोश्ट जी आसा जे सिलेबस आसा तेंचो त्या सिलेबसान जे कोंकणी म्हणा किंवा गोंयचे जे जनरल नॉलेज जे आसा पळय हे गोंयचे जनरल नॉलेज आनी कोंकणी जावं किंवा मराठी जावं हांकां प्राधान्य दिवन तेचो समज जर विचार जर जालो जाल्यार खऱ्या अर्थान जी आमी जे खरे निकश लायल्या कारणान खऱ्या अर्थान जी परीक्षा जी आसा किंवा जे GPSC जी आसा न्ही ती बॉडी इंडिपेंडंट आसा हे आमच्या लक्षांत येतलें आनी हेची गरज आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर हे जे सिलेक्शन जे आसा पळय ही प्रक्रिया जर डिफेक्टीव आसा नॉर्म समज जर डिफेक्टीव जर आसा जाल्यार गोंयकारांक आमकां हांगासर न्याय मेळूंक शकचो ना. एक गोश्ट तुमच्या लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ते गोंयचे भुरगे आसा ते कॉम्पिटंट ना आनी तांकां जितले जे इंटेलिजन्स जाय जितले तांकां नॉलेज जाय पळय ते तांकां मेळना. जर चेअरमॅन अशा पद्दतीचो जर समज स्टेटमेंट जर करता जाल्यार वेरी प्रिंसिपल ऑफ अ इंडिपेंडन्स एंड न्यूट्रलिटी और विदाउट एनी बायस अशा पद्दतीचे आसपाक जाय पळय ताका ही इज डेविएटिंग फ्रॉम दोज प्रिंसिपल्स अँड मोरली इट इज रॉंग. चेअरमॅन जो आसा तिणी समज जर करेक्शन केल्लें आसा किंवा तेच्या सही निशीत जर रिजल्ट डिक्लेअर जाता जाल्यार रिजल्ट डिक्लेअर जावच्या पयलीं जावं की रिजल्ट डिक्लेअर जाल्या नंतर अशा पद्दतीचे समज जर ते मत करता जाल्यार बाकीचे पॅनल्स आसा ह्या पॅनल्साचेर तो तांकां ही वॉन्ट्स टू क्रिएट इम्प्रेशन दॅट गोवन्स यू कॅन टेक देम फॉर अ रायट दे आर नॉट कॉम्पिटंट आनी हेचें रिफ्लेक्शन बाकीचे समज जर परीक्षा मंडळ जर आसा न्ही तेचेर डेफिनेटली पडटलें आनी एका अर्थान गोंयच्या भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक ह्या स्टेटमेंटल्यान अशा पद्दतीचें जें धोरण जें आसा पळय भितरल्यान स्टार्ट जाता ही गोश्ट बरोबर न्ही. अनदर कॉनोटेशन ऑफ ही स्टेटमेंट दॅट एज्युकेशनल सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा मस्ट बी डिफेक्टीव. गोवा गव्हर्मेंटान करप्शनूय एडॉप्ट केलां फ्रॉम मध्य प्रदेश. तेका व्यापम स्कॅम म्हणून तुमी आयकलां आसतलें जें मध्य प्रदेशान जालां ते सेम स्कॅम ह्या गोंयच्या सरकारान एडॉप्ट केल्ले आसा ह्या GPSCच्या प्रकरणांत. हातूंतल्यान ताणें कितें केलां की गोंयचे जे आमचे तरणाटे आसा तांकां वगळून जे नॉन गोवन्स आसा तांकां प्रायोरिटी दिल्या. आतां म्हाका एक कळना की हो जो मिस्टर नरोना ही इज अ चेअरमॅन ऑफ GPSC हो आतां गोंयकार काय कोण तें म्हाका खबर ना. हांव अंडरस्टँड जाता मिस्टर भट जो नॉन गोवन आसा तो एक गोंयकारांचेर क्रिटिसायज करता पूण हो जो गोंयचो आसा तो जर गोंयच्या भुरग्यांचेर अशें उलोवपाक लागलो जाल्यार आनी कांयच ताणें दवरूं ना. हे पोस्ट आसा ते ज्युनियर स्केल ऑफिसराचे पोस्ट आशिल्ले आनी ताजो रिजल्ट जर आमी पळयलो तितून जे सिलेक्ट जाल्ले आसा जनरल कॅटेगरीन जे दोन भुरगे आसा ते दोनी गव्हर्मेंट ऑफिसर टॉप मोस्ट जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तेंचे भुरगे हांगा सिलेक्ट जाल्ले आसा. आमकां अशें आयकूंक आयलां की हे जे आसा जे पेपर आसा ते ऑलरेडी पयलीं ह्या भुरग्यांक पाविल्ले खंय आनी अशें हे तरेचे हे नॅक्सस बिटवीन जे MLAs आसा जावं जे ब्युरोक्रेट्स आसा जावं मोठे मोठे बिझनेसमॅन आसा हे व्यापार स्कॅमान जशे मध्य प्रदेशान इन्वॉल्व आसले तशेंच गोंयान आसा. हांव मिस्टर मनोहर पर्रीकाराक लागीं मागता जो पयरूच विष्णू वाघाच्या केसीन ताणें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्टाचेर उलयलो तो पूण ह्या केसीन तो कित्याक ओगी आसा तो म्हाका कांयच कळना. कारण वी हॅव सबमिटेड ऑलरेडी आमी कितले मेमोरंडम दिल्या पूण तेजेर आमकां कांयच तेजें आन्सर ना म्हटल्यार तेजेर कांय एक्शन जायना. भितरल्या भितर बेगीन हे जे कोण एक सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आसा तांकां घेवपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसा. आतां जो नरोना आसा तो मनोविकास स्कुलाचो चेअरमॅन आसा फादर आग्नेल बोर्डाचेरूय तो आसा. आतां म्हाका दिसता एक हे जे आतां एज्युकेशनांतले डिपार्टमेंटाचो जे कोण आसा आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी GPSCचे कितें तरी नॅक्सस आसा म्हणून एकामेकाक साल्वार करपा खातीर
हे सगळे ते आसा तेंच्या भुरग्यांक फुडें काडप जावं नॉन गोवन स्पेशली जे सगळे डिपार्टमेंटांनी आसा तेंचे आज सगळे ह्या गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनान फॅमिली राज जाल्ले आसा आनी हितूर गव्हर्मेंट तांकां फूल सपोर्ट करता कारण हे तांकां रबर स्टॅम्प म्हणून तांकां यूज करूंक मेळटा. सो म्हजो स्ट्रॉंगली हांव हांगा एक विशय मांडटा जो नरोना आसा तेणें जो स्टेटमेंट केला तेज्या वेल्यान अशें दिसता की तेका गोंयच्या भुरग्यांक खंयच फुडें हाडपाचें ना. सो हांगा टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आमकां दिसता. ताका लागून आमी हाजेर विजिलन्स एन्क्वायरी मागल्या आनी ते सीएमान तेजेर बेगींतल्या बेगीन एन्क्वायरी करची आनी हे जे पोस्ट आसा ते इमिडिएटली स्क्रॅप करचे आनी नव्यान एग्जामी हांगा घेवच्यो. गोंयचे जे लेजिस्लेटर आसा जे गोंयकारपण म्हणून मोठे हितूर सामके नारे घेवन गोंया भर भोंवता पूण ह्या गोंयच्या युथाचेर अन्याय जाता तो तांकां दिश्टी पडना काय कितें? ते ओगी कित्याक बसल्या?